आमी गीत घेऊया A5 पेज नंबर 3 आत्म्यान सोतान बापा. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत उदीक उदीक बापा सारकें संपूर्ण जावच्याक आनी हें फकत जेजू वरवीं जावंक शकता. तर आमचें जिवीत जेजूक भेटोवन ताचे सगळें तो आमकां बाप कोण पळय तो दाखयता आनी आमकां उदीक ताचे सारकी घडोवन हाडटा म्हणून आयची वाचपां सांगतली आमकां. तुमची खाजगी मागणी तेसा मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खेरीती तेसा हांव ती मनांत दवरून सगळ्या संवसारा पासून मागया. शांती ना, सगळे जाग्याचे झुजां न्हयच देशा मदें पूण घराब्यांनी पर्यंत हे सगळे आमी बापा कडेन हाडया. जेजू सगळें ताका शांती मेळच्याक आमी तांचे पासून मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी बापाची भुरगीं. जेजू सगळें आमचें जिवीत घडोवन आयिल्लें आसा आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत पोत्तून बापान आमकां एकवटून हाडलेलें आसा. तरी पूण इतलें करुनूय आमी आमच्याच स्वादाची जालेलीं आसा. तर आमच्या आपलेपणाक लागून आमी पातकान जियेता आनी तातूंतली भायर सरोंक हो उपाय आमकां दिलेलो आसा. आमची पातकां आमी कबूल करया आनी देव बाप ताचे पुता वरवीं आमकां सुटका दितलो. तर काळजान थावन आमचे पातक कबूल करून म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकलूत क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकलूत मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बोळ. आमी इतलीं असो की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळे काळजां आनी सोर कोन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, मेसोदोनाच्या पवित्र सभांक देवान कृपा दिली तिची खबर ताका सांगता. व्हडा कोश्टा दोगदोगांनी ताची परिक्षा जातोच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्बळकाय भरून वता तसली उदारपणाची बादारां जावंक पावली. कित्याक आपली कविता प्रमाणे आनी कविता भायर पर्यान आपकुशेन एरां पवित्र केल्ल्यांक भक्तांक मोजत दिवचें भाग आपणाक
दी म्हूण त्यो सुभागी आमचे कडेन प्रार्थन मागताली. त्या भायर ताणें आपलें जिवीत सोम्यांक समोर पुले आनी देवाक खाला आमकां समर्पण दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्यांक आमी रावो नासलोल्यांक ह्या पासत हें उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मोदें सुरू केलें. तशेंच तें थोड्यांक पाव म्हूण आमी तिताक कडेन प्रार्थलें. जशें तुमी सगल्यांक पयलीं म्हणजे भावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेन जाणवायेन सगल्या जाणट्यांक आनी आमकां तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रितीमोगान तशेंच हें उदार काळजाच्या कामान पळयत जायत. हांव तुमकां हें हुकूम दिना, पूण हेरांचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रितीमोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरें वळखतात. ताच्या दुर्बलकाय वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावं तुमचे पासत दुर्बळ जालो. देवाचें उतर देवाचे वडकार आमचो जबाब जावन दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगल्या म्हज्या जिण्यान म्हज्या देवाक गितां गायतलो. सबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास दिवता तो मनीस बागी. तेच देवान रचला स्वर्ग आनी प्रितूम, दर्या आनी दर्यान आसा ती सोगलीं. सबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतेल्यां खातीर तो न्हीद कोत्ता. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कोयद्यांची सांकळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. सबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्यांक नीट उबी कोत्ता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. सबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेलाचो मोग कोत्तलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दोत्तलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बरे मनशांचेर दीस कोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोळकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें कोत्तात? अणभावार्थी लेगून अशें कोत्तात की ना?
म्हणटोच जसो तुमचो सुर्गेचो बाप संपूर्ण तशीच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आजच्या देवाच्या उतरांतल्यान 3 वस्तू आमकां लागू जाता. पयलें म्हणजे आमी देवाचो मोग करून ताचे सुवेत पेल्याचो करूंक जाय. पयले वाचपान हें आमकां दाखयलां. ताणें आमकां कितें दाखयलां आपल्या जिवितान. तो ग्रेस आसलेलो दुर्बळ जालो. कित्या पासत आमी दुर्बळ ती ताचे दुर्बळकायेक लागून ग्रेस जावच्याक. ताणें सगळेंच दिलें आनी हे पुरी आमकां दुर्बळांक ताणें ग्रेस केली. देवाची भुरगीं आमकां केली आनी हाका लागून आमचो स्वभाव जेजूचो जावन आसा. ताका लागून आमच्यान दुस्मानाचो मोग करूंक जाता, नाजाल्यार जायना. म्हणटच हें आमकां ताणें सांगलां. ताचे सोबे आमी बापाक एकवटान परिपूर्ण जावंक शकता. हांवें अशें आयकल्लें, एकलो दादलो खूब बरेपण दुसऱ्यांक करीत आसलो. एक दीस तो म्हाका मेळ्ळो. हांवें म्हणलें, लोक तुजें खूब वा वा कोत्ता म्हणटा तुवें खूब दिलां. हांवें फादर, हांव बिलकूल नको कोणाक हांवें कितें केलां पळय तें. कित्याक देवान आमकां कितें सांगलां, तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तो दावो हात ताका कळोंक फावना. हे भाशेन हांव उदारपणी दितां आनी देव म्हाका आनिकूय दीत रावता. तें म्हज्यान आनिकूय दिवंक जाता. आनी हांव जितलो दितां तितलो म्हाका आनंद मेळटा. ती म्हाका देव बरें करूं म्हणटा म्हणून न्हय, ना. कित्याक देवान म्हाका दिलां हें हांव कित्याक सुकर करूं. आतां मेलो जाल्यार तें म्हजेच कडेन उरतलें. दुसऱ्यांक दिलें तरी ती खुशाल आसतली न्हय. हे भाशेन तो म्हाका सांगूंक लागलो. आनी म्हणलें, खरेपणी देवान तुका कृपा दिल्या. आयची वाचपा आमकां तेंच सांगता. देवान आमकां कृपा दिल्या आपले सारकी आमी अदीक आनी अदीक जिवंक. आनी सदांच आमी क्रिस्तांव तर क्रिस्ता भाशेन जसो ताणेन आमचो मोग केला ते भाशेन आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय. हें आमकां ताणेन कळीत केलेलें आसा. तर आमी न्हय, तो आमचे सोबे हो मोग कोत्ता हें दाखोवल जाता. आनी हाका लागून आमकां भितरल्यान सुटका स्वतंत्र मेळटा आनी आमी ताका लागून खुशाल आसा. कित्याक देवान आमकां खुशालपणी ह्या संवसारांत हाडल्या. जशे भाशेन सगलो निसर्ग आसा तितलोय देवाक वाखाणीत आसा. सुर्या तांचेर पडटा, पावस पडटा, तो जाणो कशे भाशेन ताका राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय पळय तें. त्या तांचे कीन आमचो तो अदीक परामोस करता. ह्या विस्वासान आमी ताचेर बोरवांसो दवरया आनी ताचो मोग जो आमचे सोबे आसा, जेजू आमचे सोबे आसा, ताका अदीक आनी अदीक एकवटोन ताचे सारकें जावंक ह्या मिसान आतां मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया. एकूच मिनट. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू इतलो आमचे सरशी लागीं आसा की आमचो आत्मो ताच्या आत्म्यान एकवटोन आमचें तो जिवीत ताच्या मोगान बोत्ता. आनी आमी ताचो मोग सगळ्यांक सुस्कारांतल्यान दिवंक जाय. न्हय आमच्या आपल्यापणाचो मोग, पूण ताचो मोग. जेजू ही देणें तुवें आमकां फाव केलाय. ताका लागून आतां हे भेटवणींत आमचें जिवीत तुका सगळेंच भेटयता. तूंच तें बदलून तुजे सारकें आमकां अदीक कर. आमेन. आमी गीत घेवया C34 पेज नंबर 42. तुजे आदीन मोगाळ जेजू. Kotkotit kalsat saiba, metoni kordatoka. Kotkotit kalsat saiba, metoni kordatoka. Tushe adin mogal shizu. I some
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमचे बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्यांच्या पोसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर्प उदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरुमता. जिवे बावाडतान ताचें पुनर्जीवन परगट्टा. थीर बोरवांशान ताचे मोहिवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट परगोटुया. सोम्याचे सतोचे मरण आमी समोरुंता. तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळ्या बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्योन जुजे
बा घेवन दवरून दूत आनी सर्व केलें तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजू आमकां सगळ्यांक एकवटून आसा आमी ताका एकवटून आसा तर आमची सगळी मागणी ते मनांत आनी काळजांत धरया न्हयच आमचे पासत पूण आख्या संवसारांत पासत आमी मागया आनी म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पुणोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव तर आमकां शेवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दितांक म्हणल्यार आतां आमकां हांगसर राज्य आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजी सोडशिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया D40 पेज नंबर 69 सोर्गी उंडो चेसून दिलो. जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी चिटकोन रावया आमचें आपलेपण हात दितलें ताका समोर पिल्लें आसा पूण तें विरोन वचूनी पिकळोन वचूनी आनी ताचें सगळें एकवटोन आमचें जिवीत घडोवन येवं दी आमचें खिरीतपण ताचें सगळें आसा
तें तो ह्या वेळार घडून हाडटा. सुमी म्हणटा, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावच्याक तांकां तुज्या नांवी सांबाळ. मागुया, प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजें सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेंत काळजां मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बरोबर म्हणया, भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सोदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वखणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F19, पेज नंबर 94, संतोष बोरीत बेतां. आयल्या सोम्या बोक्योन दान्योन मुनाता संतोष बोरीत बेतां. जिविताचो उडोशिवून सेवा करूं तयार जाल्या. Sangrolento vin amca Jesu